भुरग्या भोगतीन जमल्या गायन करून येता विस्वा दवरून येता बापा मुखार येता भुरग्या भोगतीन जमल्या गायन करून येता विस्वा दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बोजूंक येता तुका 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले जोकी आंतोनियो द सिल्वा आनी आन्ना मारिया दल्मिरा मोंतेरो हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आमची जण एकल्याची मागणी आमचीच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या फिरगोजे पासत 400 वर्सांची समारंभणी करूंक आमी वेता तेन्ना आमचे फिरगोजेचेर आमच्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर वाडलेल्यांचेर जाणटेल्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया ह्या दिसांनी आमची एसेंब्ली चालू आसा तशेंच पार्लमेंट सेशनान आसा मागुया आमच्या पॉलिटिकल लिडर्सां पासत तांणी जें कितें गरजेचें आनी म्हत्वाचें तें उलोवंक सेन्सिबल उलोवंक आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या विधानसभेन आमच्या गोंयांक आनी गोंयकारांक जें बऱ्याक पडटलें ते निर्णय घेवंक आनी जे आमचेर आनी आमच्या संस्कृतेचेर आड वेतात तसले निर्णय फाटीं घेवंक तांकां देवाचें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमीन सर्वेस्पो तुमची सव्या आसूं तुमचे सोव्या हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटून घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलो तिकुलो मारून म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया आज पवित्र सभा किरीत भाशेन भाग्योंत मार्ता मारिया आनी लाजरूस हांचो समरवणाचो उगडास करता किरीत भाशेन ह्या भाग्यवंतांचो उगडास करतना आमी आमच्या जिवितांची सूख अदीक विस्वाशी रावंक ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया सर पदवेदारा सासणाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवंक ताका सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्ताक मारियाक तुवें फावो केलें तांची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक देखूंक सुडसुडायेन ताची सेवा करूंक आनी अशें सर्गा तुजें मोहिमेवंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन भाग्यवंत जुवांची पयली चिटी वेलें वाचप म्हज्या अपुतबायेच्या भुरग्यांलो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचो आनी जो कोण मोग करता तो देवा थंय जल्मला आनी देवाक वळखता जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हटल्यार मोगूच आपल्या एकल्याच पुताक वरवीं आमकां जिवीत मेळचे हे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो हातूनच देव आमचो मोग करता म्हूण उक्तापें जालें हांव मोग म्हणटा तो हो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो
आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांदो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच केदींच पडूंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सगळें जियेता आनी ताजो मोग आमचे सगळें सोंपून नायक पावला. ताणें आमचो मोग केलो जाल्यार एक गुणा वरवीं आमी ताजे सगळें जियेता आनी तो आमचे सगळें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराचो तारो कसो म्हूण धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता, ताचे सगळें देव जियेता आनी देवा सगळें जियेता. देव आमचो मोग कोत्ता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवता. देव म्हटल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सगळें जियेता आनी देव ताचें सगळें जियेता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोळ. परतून म्हणया, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोळ. आनी सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासता, ताजी इस्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सगळें म्हज्या आत्म्याक उर्बीक मेळटा. हें आयकून कालच्यांक भोगता संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोळ. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एकाच ताड्यान सगळीं ताज्या नांवाक वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशोवन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोळ. ताजे दोळे लावन रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटेल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पळोवची नात. दळदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोळ. ताजे सगळे भोंवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोळ. ताज्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोळ. भोगतांदो सर्वेस्पराची भक्ती इकोरात. ताजी भक्ती कोत्तेल्यांक कांयच उणें ना. ताणें शिवां पोरी उपास तपास काडपाचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा तांकां पोरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोळ. उद्गार. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटला कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हणटा सोमी.
सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्यास जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या बाबा पासत पाचारूंक आयलोले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हळें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हळें, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाड केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हळें, वय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशीक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन ह्या तेगूय भाग्यवंतांची उगडास करून जेजू कशे तरेन ती विस्वाशी आसली, आपल्या जिवितान ताचो आपल्या घरांत आयल्या उपरांत सनिमान करतालो हाचे विशीं आमी नियाळटा. आनी किरीत भाशेन जेजू जेन्ना लाजरस सोंपलो पाचारूंक म्हूण मारयेक आनी मार्ताक तो भेट करूंक गेलो. संवसारी मोना प्रमाणे मार्तान जेजूक म्हळें, म्हजो भाव निमाणे दिसा पुनर्जिवन जातलोय म्हूण हांव जाणा, पूण तूं आसलोय जाल्यार सोम्या घडीक तो मरचो ना. कित्याक तूं विस्मितां करताय, तूं ओचोऱ्यां करताय म्हूण हांव जाणा. हो तिका भावार्थ आसलो, विस्वास आसलो. जेजू तिका म्हणटा, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. कितें म्हणली उतरां बाबा. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो अशें जेजू आमकां भासायता. आनी हीच उतरां जेजू मार्ताक म्हणटा, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. आनी परत तिका हें आश्वासन दिता की हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा पुनर्जिवनपण. भाव भयणीनो, जायते फावटी घडीक आमकां हें सोत मानूंक अवघड लागता. जेजू जावन आसा आमचें जिवीत. जेजू जावन आसा आमच्या जिवितान सगळें वायट येतल्या उद्रुश्टांचेर आड झुजूंक एक शक्ती. जेजू जावन आसा आमकां ह्या संवसारांत पुनर्जिवनपणाची बोडाय. आमी जेन्ना ताचेर पातयेता तेन्ना खरेंच आमचें जिवीत बदलता. आमी जेन्ना ताचेर विस्वास दवरता तेन्ना जेजू आमकां ह्या संवसारांतले सगळ्या वायटांतली निवारता. हांव ह्या संवसारांत तुमकां समाधान करूंक आयलां, पूण म्हजे खातीर तुमकां दुमाडो येतलो. म्हजे खातीर तुमचेर सगळीं विरोध जातली. म्हजे खातीर तुमकां सगळे त्रास सोंसूंक पडटले. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना ह्यो वस्तू घडटात तेन्ना खरेंच तो देव आमचो तो जिवो आसा आनी आजून पर्यंत ह्या संवसारांत आमचे लागीं तो उलयता. आमच्या ह्या घुडितां वरवीं तो आमकां पाचारता. आमच्या ह्या घुडितां वरवीं आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आश्वासन मेळटा. अशे दिसाक आमी किरीत भाशेन ह्या तेगूय भाग्यवंताचो उगडास करतना आमकां करपा मागुया. उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत जेजू पुनर्जिवनपण आनी जिवीत तो खरेंच आमच्या जिवितांत उदीक आमकां जिवीत दिता. फावो न्हय ते वेळार आमकां वायटांतली निवारता. आमी जेन्ना नरकांत पडपाचें आसा तेन्ना आमकां तो जिवीत भासायता. तर ह्याच पुनर्जिवनपणाची भासावणेन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी निमाणे दिसा सगळ्यांक आमकां हें भाग फावो जावंक ह्याच भाग्यवंतांक मुखार घालून आमकां खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. भेटून एक गीत घेऊया C8.
साची खोरी भोगते ताका नाका बोले नाना जाय बेल्याचे दोया प्रीती मोगाळ बापा मधून तुगे मोगाळ गेली बेडोळी मोगाळ बापा मधून तुगे मोगाळ गेली बेडोळी बापाक मन्ना बागारुपे जाय प्रेमो वाडोयलोलो ताका नाका पयशाईमा जाय दुबळ्याचो केलोच गो मोगाळ बापा मधून तुगे मोगार केले बेडोळी मोगाळ बापा मधून तुगे मोगार गेली बेडोळी मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानकाने मोहिमेत आमच्या आणि अख्खे पवित्रेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घ्या. बापा भाग्यवंत मार्ता मरिया आनी लाजराचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक ओबाकाणेचो योद आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तांच्या मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशेंच ह्या बलिदाना वरवीं आमचे जिणेची सेवा तुका मानू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवेदान सासणाचे देवा सुर कार्यांसो थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायल्यांक उपसून दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सरवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरीन. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या बरोबर. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे आमी येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेच घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगो टुया तुज्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोब्या संवसाराच्या सर्वोंडारा आमचे सोड कोण गो
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे वेदी भोंवतणी एकठांय सरलेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून धर्मदतान सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रायज वटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सास. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरून थांबले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमचेय सवे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो खुरीस ताचे गुणाक जिवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो खुरीस
Jesu मेळो त्याचे सोवे रेगून रावो म्हाका फावे सर्व वनोस वर्दो आदाव सगळ्या पुणे सुदोम आमचा पुरो जेजू त्याचे प्रमाणीक मोन आमकां ताचो पुरीस त्याचे पुनर्जीवी प्रार्थया भू मोगाळ बापा ह्या योजनान तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज सोतीर चंचोल वस्तूंतान मेकळें करून तें गोजेच्या एकाच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोड दी आनी भाग्यवंत मार्ताची मारियाची आनी लाजराची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जोण एकल्याच्या आपोण्या परमणे तुजी सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेंत भागी जावंक आमकां फावो कर ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमीन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सगलीं बरोबर सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळ्या काळी तूं मनशाक आपयताय आकारताय आनी पाटयताय भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या आपोण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिनवासता तुज्या पुताच्या कुसाचेर नदो तिरावन ताचें मन बदलप जालें संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगुटना जालो ताचे रेलिकेची दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बोडान आमचो एकचार तिराय तुज्या उतराच्या उसवाडांत आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्ले मिसाव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय अशे पवित्र आत्मेचे स्फूर्तेन संवसाराक भरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगुटणारा आमकां कोर आमीन शेवटाक गीत करूया F16 मिसाची भेट आतां सोंपली क्रिस्ता शांती घरांत चोरया सोर्गी कृपा आमचेर देवरी देवाक आर्गां आतां दिवया देवाक आर्गां आतां दिवया सोर्गीचे उक्तान बाळगी दोर्या देवा आर्गां दिवया दिनवासनेची भेटून सोवळी दिनवासने